ते आता सरळ म्हणतात की तुम्ही पर्याय कशे जातले, तुमकां कितली मतां पडली, तुमकां कितलो वोट शेअर मेळ्ळो, तुमचे कितले आमदार जिखले आनी उमेदवार जिखले हें लोकांनी दाखोवन दिलां. सो तुम्ही फक्त उलयतात, तुमगे ग्राउंडार कितें आसा हो तांचो प्रश्न. आमगेले वोट शेअर 8%. इतलो वोट शेअर कोणाकूच मेळ्ळो नाशिल्लो आज पर्यंत. पयलीं इलेक्शनाक बीजेपीक पयलीं इलेक्शनाक 1.5% मेळ्ळो, काँग्रेसीक 0 आयिल्ले. आपाक कितले आयिल्ले खबर आहा तुमकां? 4 काय 5% कितले आयिल्ले पयलीं इलेक्शनाक. कोणाकूच इतले येवना. एका रिजनल पार्टी येता 10% अर्जीक आयलो, पूण रिजनल पार्टी आमी पळयल्या की प्रत्येक पयली एग्जाम हातूंत भितर तांचो पीक आसता, ताजे नंतर डावन जायत वता. गोवा फॉरवर्डान पळयल्लें आसा. इट इज ऑलवेज लायक दॅट. कित्याक रिजनल म्हणटे हार्टाचे इशू घेवं शकतात, नॅशनल पार्टी हार्टाचे इशू घेवं शकनात, कित्याक इट इज अ नॅशनल पार्टी. सो अशें सदांच जाल्लें आसा की रिजनल पार्टी पयलीं इलेक्शनाक बरें करता आनी मागीर ड्रूप डावन जायत वता. आमी 8% घेतलां, ते सगळ्यांच्याहून हायेस्ट आसा आज पर्यंतचे. आनी इतल्यो पार्टी जाल्ल्यो आसतना बीजेपी वेळार फक्त 2च पार्टी आशिल्ल्यो. दुसरें आमी कमिटेड आसा म्हणटा कळटा. आमी जशें टायम वतलो तसो कळटलो. तुम्ही म्हणटा की तुमचें फावंडेशन तुम्ही दाखोवन दिलां. आमचें फावंडेशन दाखोवन दिलां. आमी उलयता तें सगळें सेम आसा. केन्ना बदललें ना. ओके, दुर्गादास, यू वॉन्ट टू मेक अ पॉइंट? आय डोंट एग्री विथ राजेंद्र बाबान सांगले की रिजनल पार्टींक दुसऱ्या इलेक्शनान सकल जायत वता. मे बी इलेक्शन अप एंड डावन आसता, पूण आज जर तुम्ही पळयात देशान जर नॅशनल पार्टीजचा परत जर कोण चॅलेंज दिता बीजेपीक, तूं स्टेट वायज काडून पळयता जाल्यार रिजनल पक्ष आसात. सो एखादी इलेक्शन जर मातशे सकल आयले किंवा देंवले, इट डजंट मीन दॅट द रिजनल पार्टी इज ओवर ऑर फिनिश्ड. सो दिस इज कंप्लीट, वी कॅनॉट टेक इट. बट एक गजाल तुम्ही मान्य करतात की आज स्टेट वायड इम्पॅक्ट करपाची कॅपॅसिटी खंयच्याच रिजनल पार्टी भितर गोंयांत उरिल्ली ना. कित्याक ना? आसा, वी हॅव वेल मोर टायम. 4.5 वर्सां उरल्यात. इट्स अ लॉंग टायम इन पॉलिटिक्स. आमी काल आज दाखोवन दिला मडगांवां हाऊ वी कॅन फायट द रुलिंग डिस्पेन्सेशन. तू म्हणटा बिल्ड करपाक खूप टायम आसा. आज डिफेक्शनां अशी येवन पावल्यात की देवाक हाडटात. फुटचे ना म्हणून देवा कडेन शपथ घेतली. आतां कोणे लीड करून घेतली? जे फुटिल्ले आमदारान. आनी आतां फुटतकच परत देवाक घेवन जस्टिफाय करता की देवान आपल्याक सांगलें फूट म्हणून. अरे कितें आतां हे? व्हॉट इज दीस?